प्रेझेंटली इन व्यू ऑफ पेलगाम अटॅक आम्ही सगळे स्ट्रिक्ट केला सामके व्हेरिफिकेशन कोम्बिंग ऑपरेशन कंटिन्यू चालू आहे 4-5 दीस जाले आणि जे कोण भरिना टेनंट फॉर्म भरिना जावं जे व्हेरिफिकेशन आय डी डॉक्युमेंट्स ना तेंचेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेता. हे सगळी कारवाई अंडर सुपरविजन ऑफ SP नॉर्थ अक्षत कौशल, SDPO बिचोले आमचो दळवी सर आणि हांव PI बिचोले दिनेश गडेकर आणि आमचे स्टाफ करता. कंटिन्यू डे नायट चालू आहा आणि आमी मोर दॅन म्हाका दिसता आतां 1500 टेनंट व्हेरीफायड केले, 500 to 600 सर्वंट व्हेरिफिकेशन केले, प्लस ज्यांच्यांनी फॉर्म भरूं ना तेंचेर आमी कलेक्टराक रिपोर्ट धाडला आणि जे विदाउट ID बी मेळटा तांकां 41 करता, अरेस्ट करता आणि तेंचे डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय करता. जर तो खरोच सारको आहा जाल्यार तेचेर कित्याक ते कलेक्टरा कडेन प्रोड्यूस करून तेचे कडल्यान बॉन्ड घेता आणि तशें फुडें कितें आनी मेळत जाल्यार फुडल्यांचे सेम कारवाय जातली आणि हे कोम्बिंग ऑपरेशन आमचें कंटिन्यू चलतलें फॉर नेक्स्ट अबाउट 15 to 20 days. जो टायम म्हटल्यार सगळे व्हेरीफायड जायना. आतां हे सगळे बिचोलेम PS ज्युडिक्शनान कंटिन्यू चालू आहा. अशेंच जातलें. सध्या फाटले 4-5 दीस तुमचे चालू आसा. खंयचे एरिया तुमी सध्या आमी प्रेझेंटली सध्या ही रोलिंग मिल बिचोलेम एरिया आहा ज्या जाग्यार भरपूर रावता टेनंट ती हे केला. तशीच साखळी एरिया थोडी घेतल्या आमी कवर केल्या. आता रिसेंटली 4च दीस जाले. आता सगळे तसे टेनंट व्हेरिफिकेशन चालू आहा, वाटादेव चालू आहा, त्या भायर आमच्या IDC बिचोलेन जाल्या. पूण थोडे एरिया उरले ते आमी सगळे आता कवर करता. अशें एकदम स्टाफ एक 10-20 स्टाफ घेवन व्हडलो ड्रायव्ह करता, ऑफिसर बी घालून. मोस्टली तुम्ही ज्या जाग्यार चड रेंटेड रावता थंय तुम्ही पयलीं हय आमी टार्गेट सध्या रेंटेड जे रावता पळय तेच. कित्याक चान्सीस आहा की रेंटेड प्लेसींनी रश आसता आणि थंय कोणूय येवन रावूं शकता म्हणून ती एरिया आमी पयलीं टार्गेट केल्या. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.